तूं तुजें जिवीत एका मिठा बरी आसाची ते सडी जाय नजो उणेंय जाय नजो सडी जाय नजो उणेंय जाय नजो कित्याक म्हजे व्हडली मायने भांगार धरूं ना गतून आतां तुमच्या भुरग्याक ताका गोत्ता हेल्लो म्हळ्यार काल म्हणून ताणें शिकला इंग्लीश अँड ऑल द डेविल्स आर हियर तुमकां अजाप जावंक पुरो ओ जेजू आमकां काल शिकयता म्हणून उदक चोंबू म्हाका आतां 53 जालें मोरलेस म्हाताऱ्याच्या पट्ट्यार आसा आमचे व्हडली मायन हांवें पळयलां सदां हांवें पळोवचें एक चोंबू उदक ताका दंपोवंक अशेंतालें हांवें घरांत हाडलां आमच्या घरांत मस्त वर्सां अशेंता सुटकेशीन दवरचें काडचें परतून सुटकेशीन दवरचें अशें दवरचें आहलें म्हजे व्हडली माय जनालाच्या भायर अशें दवरचें जनालाच्या भायर आसता घडये घडये व्हडली माय वचून पळयता खाली जाला गी म्हणून खाली जालें नंतर परतून आमचें घर व्हडले मायचें घर मार्गाचें तें घरांत जाल्लें लोक पासार जाता बायम्मा नीर उंटा म्हण विचारतात नीर दितात बायम्मा गोत्ता तांकां आसतात म्हणून वचून पियेतात येतात मागीर व्हडली माय काळी गोड दवरतली इल्लें स्वरुपा गेला हाका स्वरूप आयना काळी गोड दवरतली आतां खावंक म्हळ्यार मागीर लागता पुरो नाजाल्यार खातलो म्हाकाय बारी खुशी जाता हांव सवन खातलो व्हडली मायन दवरचें काळें खाली जाता म्हणून हांवें सवन दवरचें आनी इल्लें खावन दवरचें हांवें सवन खावचें तशें गोड मीठ म्हणजे व्हडली माय दवरतली कोणी यूज करनातले मात मीठ आसतलें तें तिनी वस्त कित्याक म्हणजे व्हडली मायने भांगार धरूं ना आयचें पयलें सेंटन्स पळया तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणल्या खातीर कोणेय तुमकां एक कोप उदक पियोंक दिता जाल्यार एक कोप उदक जेजून भांगाराच्या विशयांत उलोवना डायमंड ना आमकां गरजेचें उदक दुसरें आतां तो मरता तुमी वारें तिसरें उजो नातला काल करून जाता इवन तुमकां गॅस जाल्यार उजो पेटनातल्यार प्रयोजन ना गॅस कांय चलना गॅस जाल्यार चलना काल जाल्यार चलना त्या देखून उदक वारें वॉटर एअर अँड फायर हें गरजेचें वेरी बेजीक हें उरलें खंयचें गरज ना हें आसजेत मागीर उरलें काल्याक सांगता आतां गोड जेजून गोड यूज करूं ना दिवो उजवाड यूज केला जेजून आनी मीठ उपयोग केला एकलो कन्नड कवी अशें म्हणटा ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿನ ಇನ್ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗದು ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಪೋಯೆಟ್ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ವಿನ ಇನ್ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗದು अनेकलो फेमस शेक्सपियर ड्रामाटिस्ट तो म्हणटा हेल इज एम्प्टी हेल म्हळ्यार कळ्ळें न्ही गोतून आतां तुमच्या भुरग्याक ताका गोत्ता हेल म्हळ्यार काल म्हणून ताणें शिकला इंग्लीश हेल इज एम्प्टी एमकोंडू खाली and all the devils are here पळया त्या
2000-3000 इयर्साचे पयलें 2000 इयर्साचे पयलें आशिल्लें चिंतपां तांचे लागीं आसली. तो म्हणटा कितें हांव सांगता एम्परा, आमकां देवान जीव दिला. तुमी सवाल करूंक पुरो कित्याक जेजून हात काडून उडय कातरून उडय म्हणलें. दुसरें काले म्हणलो, दुसरें पांय, तिसरें दोळे. तुमकां अजाप जावंक पुरो ओ जेजू आमकां काल शिकयता म्हणून. हांगा जेजू हात कातरून उडोवंक सांगूं ना, आसले बरी ते सांगूं ना. हें आमी आतां ट्रान्सलेट करचें आमच्या जिवितांत. हे हात पळय, म्हजे हात बरेपणाक हांवें यूज करची. दुसऱ्यांचें पूर आमचें सकाळीं जावन सांज म्हणसर आमचें इंत जाता. सकाळीं उठलें 4 वरां जावन राती 11 वरां म्हणसर हात अशेंत वचून आसा. हे हात बेसांवाचे हात जावन आसचे. ताच्या बदलाक हे हात वायट करूंक शिकता और शिकयता, नातल्यार दुसऱ्यांक आमी वायटाक हाण घालता. तें कर नजो म्हणून जेजू आमकां सांगता. त्या देखून ती चिंतपां आमची तेसलीन चिंतपां कालय हाडल्यार त्या आमी कालय कितें तें चिंतपां आमी थॉट्स, तें चिंतपां आमी मोन उडयची. तो आध्यात्मीक रितीन उलयता. सो दुसरें पांय चलोवंक, पांय गुड्डोवंक न्ही. आमी आमच्या बायलांक कितले फावटी गुड्डयला हांगा. एक ल्हान भुरगें जस्ट 2 वर्सांचें भुरगें 3 वर्सांचें भुरगें म्हाका म्हणटा म्हजो पप्पान मम्मीच्या पोटांत आसच्या भुरग्याक गुड्डयलें म्हणून. म्हळ्यार ती प्रेग्नंट. आमी दादले करता आमी, वी आर डुईंग दॅट. तशें मनोभाव जाल्यार कालें करीचें, पांय कातरून घालचें. ती चिंतपां आसला. तें भुरगें म्हजे कडेन म्हणटालें, रडोन म्हणटालें म्हजो डॅडी मम्मीक गुड्डयता म्हणून. तिसऱ्यान दोळे. जेजून आमचे दोळे उमटून काडा म्हणून सांगूं ना. आध्यात्मीक रितीन तें कशें आमी बरें करून आमचे दोळे उपयोग करयेत म्हणून. बरें पळयचें, बरें एप्रिशिएशन करीचें. आमी बरें पळोवन एप्रिशिएट करना. एक तरणाटो चेडो गेल्यार आमी आमच्या दोळ्यांनी मस्तुपाताक करता. तरणाटे चली गेल्यार आमी मस्तुपाताक आदरता, पळयता. आनी दुसऱ्यांक तें करूंक आमी ताका दिसूं म्हणटा तुजे हात, तुजे पांय, तुजो दोळो तुका एका वेळा बरें करूंक सोडनांगी तें तूं कातरून घाल. तुका नो यूज. ताच्या बदलाक तो म्हणटा तूं कालन जायचें, मीठ जायचें. तूं तुजें जिवीत एका मिठा बरी आसाची. तें सडी जाय नजो, उणेंय जाय नजो. सडी जाय नजो, उणेंय जाय नजो. सड जाल्यार खायनात, उणें जाल्यार कशें म्हणी करून घाली येता. पूण लायक करनात. घालतना ते कितें बरें घालचें म्हणटात. आमचो सुंदर आसा घाल्यार एक तो टेस्ट पळयना. पूण घाल्लें करेक्ट पक्का आसता. परतून घालूंक ना, परतून काडूंक ना. तशें आमच्या जिवितांत देवान दिल्लें जिवीत बरें करून जियेचें. एका मिठा बरी आमी जायचें. एका दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी कोर्साण जाय नजो. साबारपणी आमी कोर्साण जाता. आमच्या उतरांनी पसडें उलोवचें, नाका जालें उलोवचें, बरें शब्दूच ना, बरें शब्द येवंकूच ना. हांगा मस्तना कावन्सिलिंगाक येतात. फादर म्हज्या घोवाच्या तोंडांत, म्हज्या बैलाच्या तोंडांत एक बरें उतर ना फादर म्हणटा. तशें म्हणटना ते रूस
देवान दिल्लें तें रूस आमी होगडावन घेता ताका देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो देवा जेजू आमकां बरें संदेश दिता आमी उजवाडा भाशेन तशेंच मिठा भाशेन एकामेकाक आदर दिवन एकामेकाक टेस्ट दिवन बरें करून जियोंक आमकां आपयता त्या देखून आमच्या मग्नाच्या वेळार बरें करून मग्न करचें तें जावन आसा ह्या भुरग्यांक धाकट्या भुरग्यांक एक मीठ घाल्या मीठ घाल्या बरें एक उजवाड दिल्ल्या बरें ह्या धाकट्या भुरग्यांक ते एका घंटेचें मागणें तें बरें करून करीचें तें गरजेचें आमच्या घरांत कितलेंय काम करा ताका तो जेम्स बरें म्हणटा पळय तुमी भांगरा बसत काम केलें पुरो काल जाता म्हणटा तो बरें करून म्हणटा हांव मूख दिता एक सेकेंड तुमकां ग्रेस्तांक म्हणल्यार हांगा तें ग्रेस्त डिक्टो ग्रेस्त न्ही कोण पुरो मोतीन तो चिंता ते तांकां लागता एक उतर सांगता तुमचे वयर येवची आसात त्या अनवरा खातीर तुमी रडत जाय आनी विलाप करीत जाय मस्त क्रेस्तांव बरीं आसात थोड्यांक तुमचो दुडू कुसोवन गेला हें वय कोण कितले दुडू बँकांत आसात तुमी मेल्यार पयशे पुरो तांकांच गेले बँक मॅनेजरांत गेले पळय ताचे पयलीं काले म्हण करी जाता हे पळया काले म्हण करी ह्या दिसांनी इस्कॉलाक हांगा मस्त जाण एप्लिकेशन काडून येतात तुमी दिनात तर आमकां कोणा कितें जायना त्या बँकांत कुसचे बदलाक तुमी हांगा दिल्यार आमी एक हांगा मस्त एप्लिकेशन स्टार्ट जाल्यात भुरग्यांक एज्युकेशनाक मस्त येतात आमकां दिसाक 10-15-20 उंट आसतात तें तो म्हणटा तें कुसोवन गेला जाल्यार पळया कुसचे पयलीं पळया कालें करयत म्हूण तुमची नाजूक मुस्तायकी कोणे कांत आयलां सानसीन सानसीन म्हळ्यार साणीन उंदरान म्हणून उंदीर उंदरान कांत आयलां तुमच्या हांव एका घरा गेल्लो सांगा कोणाचे आमच्या तर सेऱ्यांच्या घरा तुजे लागीं 600 कापडात ते पोंदा पुरो कुसोवन गेले तो कोणाक वता तुमच्या घरांत ती पळया अशें पुरो आल्ल्यार काले म्हणी खरी येता पळया तुमचो भांगाराक आनी रुप्याक माती केल्या तुमी कळीन दवरा ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली आनी उजया बरी तुमचे मांस ग्रासितली हें हांवें म्हणचे भांगर म्हळ्यार भांगारा बरी न्ही थोडे फावटी आमचें जिवीत तशें जाता अशें जाता आमचें जिवीत आमी बरें करून जिल्यार बरें जाता साबार फावटी आमचें जिवीत अशें जाता म्हणून तो आमकां एक वॉर्निंग दिता तरी आमी सिद्धबलीदान पेटयतना आमी देवा लागीं मागया देव आमकांय बरें जावं आमचें तें कितें जेजून सांगलां आमचे हात आमचे दोळे आमचे पांय बऱ्याक आमी उपयोग करया आनी एकामेकाचो सहकार दिवंक आनी घेवंक आमी प्रयत्न करया.